टायमार येयलो तो सकाळ 2 जीपी हा बस 2 जीपी रावले वालपयची एक बस येता व्हरपाक वालपय वता हय मेंबर आयले मरे मानेला सकाळी धाडलेला आहे हांव मागीर धाडल्या तुका आमचो मारला तो आनी धाडला मरे तुका बरें धरू हो धरू मध्ये धरू तू सांग आता रातचो किल्लो टाइम जाला पळय मध्ये धरू हे पावता लांबी जाता बेस्ट मध्ये असो धर आता आयच्यान मागीर 24 आवर्स ओपन टीसीपी फर्स्ट टाइम मरे केली मॅम हिस्ट्री मेकच मरे हिस्ट्री मेक युट्यूबार करते म्हणलं फेसबुकार युट्यूबार कर काय टेन्शन झालं कर तू पयला आसतलें सकाळच्यान आमचो जो प्रोटेस्ट आसा हो चालूच आसा आनी एसटीजीपी डिपार्टमेंटान म्हणल्यार 11:30 आमी हांगाच आसा हांगाच बसलेले आसा अजून पर्यंत जो आमकां रिप्लाय मेळपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत मेळ्ळो ना आनी आतां टायम तुम्ही पळयता आसतलो 9:23 जाल्या 9:23 म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले सकाळच्यान आतां पर्यंत जो रिप्लायाक लागून आमी वेट करता रावता डिपार्टमेंटान जे स्टाफाक म्हटल्यार जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा अशोक कुमार हेणेन आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय आसलो तो अजून पर्यंत दिल्लो ना तेका लागून आमी रावल्या वाट पळयता कित्याक लागून कित्याक हे जे आसा ज्यो आमी लेटरां केल्ली ती खूब गरजेची लेटरां आसा आनी ती लेटरांची जी रिप्लाय म्हणल्यार थोडी 2 वर्सां जाली 1.5 वर्स जाले 6 म्हयने जाले कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप करता कंटिन्युअसली आमी कंप्लेन्स घालता लेटरां करता पण तेजी रिप्लाय जी आसा ती अजून पर्यंत आमकां मेळना म्हटल्यार टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा जो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार सगळें सिस्टमॅटिकली आसपाक जाय मात तें म्हाका दिसना जेड आसा कशें कित्याक अजून पर्यंत तेंच्यांनी कांयच दिल्लें ना कांयच म्हटल्यार कांय एक बसून रिप्लाय दिल्ली ना तुमकां दिसता ना म्हणून तेंचे कडेन तुमकां दिवंक सोदना ना तेंका पळय आतां तेंचे कडेन आसा न्हू जाल्यार तेंच्यांनी दिवपाची आता ना गाय तेंचे कडेन आसा हे तेंच्यांनी सारखें सांगपाक शकतले पण म्हाका तरी दिसता की तेंचे कडेन आसा आनी तो दिवंक सोदना हें म्हाका दिसता कारण सकाळच्यान ते सुशेगाद आसा ऑर्डर जाय आमी हें करपाक जाय आतां कोणाची ऑर्डर जाय कोण दिवपाचो आसा मिनिस्टर दिवपाचो आसा सीटीपी दिवपाचो आसा कोण दिवपाचो आसा म्हटल्यार अजून पर्यंत आमकां कोण मेळपाकूय येवंक ना जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जे ऑफिसान आमी आतां आसा तोय येवंक ना जावं तेंचो जो कोण ड्राफ्टमॅन आसलो तो ड्राफ्टमॅन गेलो तो तेणे हरशी रावपाक जाल्ले तेणे सांगपाक तरी जाल्ले कितें आसा कितें म्हटल्यार आतां कॅरूच ना केल्लेच करून उडयल्ले आसा तेंका पडलेलें ना अशें जाल्लें आसा आनी हांगा सद्याक आतां पुलीस आसा आनी मिडिया आसा आनी आमी आसा मग तो डिपार्टमेंटान जर स्टाफांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय हे जे इम्पॉर्टंट गजाल आसा आतां अशें जाल्लें आसा हेंय तुमकां सांगता की डिपार्टमेंटल जे स्टाफ आसा ते कोणाच्या दबावाचेर कामां करता जो मिनिस्टर आसा मिनिस्टराच्या दबावाचेर कामां करता सायन बसून मारता जाल्यार म्हाका दिसता ते मिनिस्टराक सांगून मारचे पडटा ते सायनी मारिना जे लिगली बसून कितें काम करपाक जाय ना तेंचे थ्रूच करचें पडटा इनलिगली करपाक जाय तेंचे थ्रूच करता म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा की जो ऑफिसर जो आसा तेजे नांव जावं पोझिशन तें नांवाक उरलेलें आसा काम जे आसा तें काम मात बसून जायना काम फक्त तें सांगतकूच तेन्नाच जातलें आनी हें जें आसा म्हाका तरी दिसता आतां इतलो वत रावलो म्हाका दिसता की हें आडोवन मुद्दम दवरलां तेंकां दिवपाक नाका आनी ते दिवपाक सोदना आमकां सो आतां बोरकार आतां तुमकां तर इतले ऑलमोस्ट आतां 12 आवर्स जायत येयले तुमी हिंगा रावता तुमकां MLA जावन रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जावन तर इतले रावचें पडटा जाल्यार सामान्य मनशाक तर जस्टीस मेळटली फॉरगेट अबाउट TCPs आनी दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तर जस्टीस मेळटली जाल्यार तेणी कितें करपाचें
हेच सांगपाक सोदता की आयज आमदार आसून बसून म्हाका आमदार आसा, आमचो सरपंच आसा, आमचे पार्टी ट्रेजरर आसा, पार्टी ऑफिसर्स आसा, आणि आमकांच समज असो डिनाय करता म्हणल्यार जो आमदारान एक लेटर केला, पळयता आसतलें म्हाज्या लेटर हेडाचेर कंप्लेन्स केला, लेटर केल्ले आसा, आमकांच डिनायल करता, जाल्यार कॉमन मनशाक तरी काय हांगा म्हाका दिसता भितूर बसून येनासतलें. ही परिस्थिती आसतली, कारण ते भायले भायर धाडटा आसतले, बाबा जायना आमचो तूं वच आम पळय काय करूं शकना अशें करता आसतलें. कित्याक ही परिस्थिती आयज आमदाराक पासून मेळोंक येवपाक सोदना. तुम्ही इतली सिच्युएशन मेळोवपाक येवपाक सोदना. हे डेमोक्रेसी आसा, हांगा एडमिनिस्ट्रेशन चलता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आसा, बॉडी आसा, कितें तरी एडमिनिस्ट्रेशन चलता. हे बजेट कोणाक लागून आउट करता, बजेट कोणाक लोकांक लागून, हे डिपार्टमेंट चलपाक लागून, हेंचो जो फंड आसा तो सप्लिमेंटरी बजेट घालता, सप्लिमेंटरी बजेटाचेर पास करून धाडटा की हांकां फंड मेळपाक जाय, पेमेंट पडना टायमार, हे सगळें आसा. आनी आयज हेच ऑफिसर जे आसा ते बिंदास आसा, तांकां पडलेले ना मात बसून, ते सुशेगाद आसा, बाबा तूं करता ते जाता तें कर. ही आयज ही जी सिच्युएशन ही बीजेपी सरकारान हाडल्या. हो जो बीजेपी सरकार आसा तांकां कांयच पडलेलें ना. आनी ही हिटलरशाही, ही सालाजार रूल म्हणल्यार पुर्तुगीज जेन्ना आसले अशें दादागिरी करताले, आनी आयज हे येयल्ले आसा हांगा बीजेपी येयल्ली आसा, हे सेम करता. ती वयर ते सल्तनत जी आसा दिल्लीची सल्तनत, ती सल्तनत आयज हांगा चलयता. पयलीं ती मुघल सल्तनत आसली, आयज ही सल्तनत जाल्ली आसा, बीजेपीची सल्तनत. आनी ती जाय तशी आपणाक जाय तशी कन्वर्जन करता, जाय तशी दोंगर कापता. फॉरेस्ट म्हणटा ते सोंपोवपाक उठलेले आसा, आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप सोंपोवपाक उठलेले आसा, आमचे न्हंयो सोंपोवपाक उठलेले आसा. आनी जेन्ना कोण कितें मागता, आमदार पासून कितें मागता ते दिवपाक सोदना. हेच्या पयलू आमी आतां प्रेसाक ब्रिफींग करता आसतना ताका फोन मारून विचारलेले लावड स्पिकरार करून की बाबा तूं केन्ना पर्यंत दितलो, तेन्ना तो सांगतालो आपूण मंडे पर्यंत दिता, आनी आतां तो सांगता आपणाक एक वीक जाय म्हणून. म्हळ्यार हेंचेर कशें आमी विश्वास दवरया, हेंचेर ट्रस्ट करपाक शकता. ह्या जे ऑफिसर जे फोटिंगपणां करता, तोंडा फुडल्यान फोटिंगपणां करता, सगळ्यांक फोटिंग सांगता की बाबा आमी आयज दिता, फाल्यां दिता. आयज म्हाका दोन वर्सां रखडेल्लो आसा, आनी कितलो रखडेतले, आनी 2 वर्सां फुडें काडटले, आनी तितले म्हटल्यार गोंय काबार करतले. आमचे सानेंद्र मतदारसंघ जो बाकीचे जितले एरिया आसा, चिंबला आसा, बाकीचे एरिया आसा, ते सगळे काबार करून उडयतले. आनी आमी दोळे ओपन करून पळयत रावपाची तुमची नाटकां ही, कित्याक पळयत रावपाची. आनी हो जो मिनिस्टर आसा, मिनिस्टर सुशेगाद आसा, ते काय पडलेले ना. तो म्हणटा आपूण सारको आसा, आपणाची सगळें सारको आसना, दाखय मरे खंय गेले तुजे सारकेपण, आनी खंय गेले हे जे तत्व म्हणटा पळय. हांव सीएमाक विचारपाक सोदता, तुमची अंत्योदया तत्व म्हणटा तुमी, आनी कसली खुबशी तत्वां सांगता, खंय गेली ती तत्वां, खंय गेले ते रामराज. जे रामराजान तुमी म्हणटा की रामराजान सगळे आमी मेळटले, सगळ्यांक संपूर्ण करतले, आमी सगळ्यांक आत्मनिर्भर करतले, खंय गेले. आयज आमकां हांगा जमनीर बसचें पडटा, आमदाराक जमनीर बसचें पडटा, आमचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक जमनीर बसचें पडटा, आनी तांकां न्याय मागचो पडटा. आमकां न्याय म्हटल्यार डॉक्युमेंट म्हटल्यार फक्त रिप्लाय मागपाक लागून ही हालत जाल्ली आसा. म्हटल्यार तुमी चिंता रिप्लाय पासून दिवपाक रेडी ना. एक सादारण एक लेटर म्हटल्यार तुमी एक चिंतूंक शकता आसतले, केदें व्हडलें स्कॅम, हे केदें व्हडलें स्कॅम इन मेकिंग. ऑलरेडी स्कॅम जाले आनी कितले मेकिंग आसा कोण जाणा. कारण इतले डिनाय करता आमदाराक आनी रात बसून दवरिता पळय, हेजेर कोण येता की हे खूब व्हडलें स्कॅम आसा आनी हे आनीक वाडपाचें आसा स्कॅम. बोरकर, तुम्ही सगळे हांगासर आहा, पण तुमचो प्रेसिडेंट मनोज परब अजून पासून हिंगासर पावना, कित्याक पावना? तो वावपय आसलो आनी तो ऑन द वे आसा. ऑन द वे आतां तो येवपाचो आसा हांगा. आनी प्रत्येक आतां आमी हांगा येयल्ले मेन म्हटल्यार मुखेल म्हणजे आमची रिप्लाय घेवपाक. आमी हांगा प्रोटेस्ट पासून करपाक येवंक नासले, आनी जेन्ना आमकां कळलें की हे आमकां रिप्लायज दिना, हे आमकां कांयच दिवपाक सोदना आनी हे हांगा थंय धांवता. हांव जेन्ना भितूर येयलो तेंचो तो ड्राफ्टमॅन आसलो, तो भितूर येयलो, मातसो कितें उलयलो आनी मागीर भायर गेलो आनी आपणाक लेटर दाखय म्हणलो, जॉरस मारली आनी मागीर नाच जालो. सो आमी तेका लागून येवं नासले, हांगा प्रोटेस्ट करपाक येवं ना. आमी सिंपल आमची रिप्लाय दिता दिवना कित्याक लागून उरल्या तेका लागून येयल्ले. आनी आमकां खंय ना थंय फोर्सफुली हांगा बसचें पडलें. कारण कितें आसा, कित्याक हांगा अशें जाल्लें आसा, हे टीसीपी डिपार्टमेंट हे प्रायव्हेट फर्म जाल्लें आसा. हांगा बोर्ड भायर मारचो पडटलो, प्रायव्हेट फर्म म्हणून, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट म्हणून न्हू. कारण अशें आसा की पळयता सगळे नाच जाता. अरे आमी कोण अच्यूत, हांव अच्यूत, म्हाका दिसता म्हाका पळयतना नाच जावपाचें. येवन उलया तरी बाबा कितें आसा ते रिप्लाय दिता आमी, हें आसा ते रिप्लाय घेया तुजे म्हणून. काय ना, तुमी डायरेक्ट धांव मारता, कोण येवपाकूच सोदना. म्हटल्यार कितें तरी चोरी आसा, भितूर चोरी आसा म्हणून हें चल्लां सद्याक. आनी ते चोरयेक लागून आयज कोण रिप्लाय दिवपाक सोदना. लेटरां जी आसा ती घातलेली आसा तेका कांयच रिप्लाय ना. तुमकां सांगपाक पासून सोदना तुमी कितें जालां आनी कितें आसा तें. आता एक बोरकर, तुमकां एक भंय घालपाचो प्रयत्न जालो आनी तुमकां म्हटलें की तुमचेर एफआयआरूय जावंक शकता म्हणून. तेजे बाबतींत तुमी कशें कितें? हय, आतां आनी एक जे सांगलें, जेन्ना पुलीस इन्स्पेक्टर येवन म्हाका सांगता की म्हाजेर एफआयआर घालता, हांवें तांकां स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की तुमी घाला एफआयआर. कारण लोकांक कळपाक जाय, गोंयचे जनतेक कळपाक जाय आनी आख्खे
नॅशनल म्हणल्यार आख्या इंडियाची जनतेक कळपाक जाय की जेन्ना डेमोक्रेटिकली आमी कितें आमच्या हक्काचे मागपाक वयता म्हणल्यार एक सादो डॉक्युमेंटेशन जावं सादे रिप्लाय मागपाक वयता आमदार बिंग आमदार बसून आयज अशी हुकुमशाही चालू आसा की आमचेर बसून एफआयआर घालपाची आमकां धमकी दिता दिया घाला एफआयआर हांवें तांकां स्ट्रेट फॉर्ड सांगलेलें आसा तुमकां घालपाचें आसा घाला कारण कितें आसा लोकांक कळपाक जाय आयज प्रत्येक गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय ही हुकुमशाही कशी चल्लेली आसा ती म्हणल्यार तूं कितें विरोधान उरले तूं कितें उलोवपाक वच नाल्यार तुका हें करता आमी ब्लॉक करता तुजें कितें कंप्लेन घालता लेटर घालता जावं एफआयआर घालता आनी तुका बंद आयज कितें आसा आमचें कितें आसा आमच्या बोल्सान कितें आसा आमच्या बोल्सान कांय ना आमचे काडटले पासून जाल्यार कांय ना म्हणल्यार आतां कितें फोर्सफुली घाला एफआयआर घालपाक हें करता सो आमकां ते दबाव जो आसा हेच्या पयलीं आमचेर पडलेले आसा खूब कितें घातलेलें आसा तुमकां खबर आसतलें मेलावलीच्या टायमार नाका आसलेली जी कंप्लेनी आसा त्यो घातलेल्यो आनी म्हाका दिसता जे पॉलिटिक्सान हे आयज करता हे बुरूत राजकारण जाल्लें आसा त्या राजकारणान गोंयकारांक मात बसून ती मर्यादा उरलेली ना की गोंयकारांक सांबाळपाची गोंयकारांक फुडाकार दिवपाचो आयज सगळे भायल्यान व्हडल्यो व्हडल्यो जी लॉबी बिल्डर लॉबी आसा तांकां फुडाकार दिता आनी एकाच लागून म्हाका दिसता फोन मारला आसतलो बिल्डरान कोणाक तरी जे माफिया कोण आसा पळय तांकां फोन मारला घाला ताका भितूर म्हणून आमदाराक भितूर घाला सगळे जाग्यार पडटले म्हणून घाला मरे भितूर कळटलें कशें आक्रोश जाता पळय हें अशें समजनाका की म्हाका समज भितूर घातलो म्हाका म्हाजेर एफआयआर घातली म्हणून फक्त रेव्होल्युशनरी गोंय घालतले आख्खें गोंय घालतले याद धरा आख्खें गोंय घालतले आनी हो तुमकां आयज सांगता पळय हांव गोंय हांगा घालतले आनी असलो मुवमेंट जातलो तुमकां मागीर ते कंट्रोल जावपाचें ना फक्त आनी अशें न्हू की प्रत्येक सामान्य मनशाची आयज गरज आसा आयज हांगा येता पळय प्रत्येक सामान्य मनशाक आमी रिप्रेझेंट करपाक येयल्ले आसा सामान्य मनशाक कारण अशें आसा की ह्या डिपार्टमेंटाक कोणाकूच रायट दिना कोणाक भायर जाय म्हणटा वचत तुमी चालीक लागा हे डिपार्टमेंट असले डिपार्टमेंट डीसीपी हे लोकांक रिप्रेझेंट करतले तूं घाला एफआयआर आमी पळयता एफआयआर आमदाराचेर एफआयआर घालच्या पयलीं कोण ते साहेब येयल्ले बरे कपडे घालून येयल्ले चश्मा बीन घालून थोडे येयलेले आहा लक्षांत धरपाक जाय आमी पयली आमदाराचेर हात घालच्या पयलीं ताका कितें व्हरच्या पयलीं आमचेर घेवचें पडटलें आनी दुसरें म्हणटा ते सरकाराची एक एम्बिशियस स्कीम आहा प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून आतां प्रशासन परेशान कशें जालें जेन्ना आमी सकाळी येयले थंयचो क्लार्क जावं ना थंयचो ड्राफ्टमॅन ना फायली उगडूंक लागलो सगळ्यो खंय गेलो 9 फायली तेज्यो म्हाजी तिसवाडी चिमलाची एक फायल सोदपाक लागले खंयची आमकां डॉक्युमेंट झेरॉक्स मारून दिवचे पडले तेंचे झेरॉक्स मारले सो प्रशासन तुरदारी आयच्या प्रशासन ताका मेळपाक आमी येयले ते जाले मागीर दुसरें हे डबल इंजीन म्हणटा डबल इंजिनाचो एक आतां डबो सगळ्या इंजिनाचो कसो डबो फेल जालो सांगता तुमकां विश्वजीत राणे आमकां कितें म्हणटा असेंब्लीन की आमच्या आमदाराक मॅच्युरिटी ना म्हणटा मॅच्युरिटी ना आनी आपल्याक 18-19 वर्सांचो हे आसा कितें अनुभव आहा पॉलिटिक्सान अनुभव आहा 18-19 वर्सां मात कितें चोरपाचो अनुभव आहा जागे कशे कन्वर्ट करपाचे चोरींनी प्रोजेक्ट कशे फेक डॉक्युमेंटाचेर पास करपाचे तेजो तुका अनुभव आहा आनी तुजे जे प्रशासन आहा पळय एडमिनिस्ट्रेशन आहा पळय ते कशे फेल जाले ते मॅच्युरिटी तेंची इमॅच्युरिटी ते आयज ते एक्सपोज जाले सो आमकां ती धमकी पुलिसांनी घालपाची हे घालपाचें ते आमकां सांगनाका आमी मातशें सॉफ्ट उलयता कित्याक वदू म्हाका मातशी चक्कर येयली काय मातशें उदक पिलां मातशें कितें मातशें पिला आमी ताका लागून सकाळच्यान आहात आमी 12 वरां सुमार जावत येयली आनी सांगूंक सोदता चडशे आमी हांगा आहा ते शेड्यूल ट्रायब आहा शेड्यूल ट्रायब म्हणल्यार आमी चडशे एसटी आसा लोक हांगा आनी आमकां जर हात घालच्या पयलीं लक्षांत धरपाक जाय कितें आमकां कशें प्रोटेक्शन कितें आहा तें आनी सरकार सदां म्हणटा की बारीक लोकांक आमी त्रास करची ना बारीक लोकांक आमी सगळे दितले अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय हे तत्वां बारीक लोक आमी सगळे चडशे मॅच्युरिटी आहा ते बसलेले आहा हांगसर सरपंच आमचो बसलेलो आपलो गांव वाचोवपाक बसलेलो आसा MLA बसलेलो आहा मागीर कितें म्हण चिंतपाचें आमी कितें म्हण चिंतपाचें सो हे एक्सपोज फूल व TCP कसो डिपार्टमेंट आहा पळय तो फूल आयज तेंचे एडमिनिस्ट्रेशन आयज ते 2 जाण कित्याक रावला हांगा तुमी चिंतपाक जाय 2 जाण आमकां लॉक करून चला मरे तुमी आमी येता सोमारा तो सोमारा येता म्हणटा न्हू कुमार सोमारा मेळटा ताका आमी तुमी लॉक मारून घरा तुमकां सगळे कित्याक रावयला सो हो फूल एडमिनिस्ट्रेशन फेल जाल्लो आसा हे आयच्या प्रोटेस्टांसून एक्चुअली रिजन सांगला की आमी प्रोटेस्ट म्हणून करूंक येवना जाल्यार सकाळी मेळपाक गेलो तो मेळना म्हणून आमकां तिणें सांगलें की एकाक पर्यंत डॉक्युमेंट दिता म्हणून रिप्लाय दिता म्हणून मागीर 3 ताका फोन मारलो 3 तेणी सांगलें आमी हे दिता म्हणून कितें
आपण येता म्हणून पेडणे ते काय ऍडिशनल ड्युटी आले मग 4 परत तिने सांगले येता म्हणून सो आमचं तसं हे नासलो मग 6:30 आमकां कळ्ळें तिने व्हडे कॉल केलो की आपण येवंक सोदना आता जावची ना येवपाक आपण सँडवीच जाला म्हणून म्हणजे म्हाका तेंचो CTP आहा पळय टाउन जे मेन ऑफिस आहा थंयचे प्रेशर लायता आपल्यागेर आणि तूंय म्हाका प्रेशर लायता आणि तूं हे वाय यू एडमेंट कित्याक जाला काय म्हणपाक लागलो तो तूं इतलो एडमेंट कित्याक जाला काय आयजूच तुका जाय एडमेंट आमी आन्सर कितें केलें आपण सँडवीच जाता आणि आपण रिजायन जाता ही तेजी उत्तर 6:30 कळली मागीर परत तेणी पुलिसांक सांगलें की मातशें सेटल कितें करूया 7:30 आनीक ऑर्डर करून इतलें करून आता तर आमकां कळटा की काय ना आमी तो थरयला आमदारान स्टेप घेतला आमदारान लिडरशीप घेतला तो कितें डिसिजन घेतलो तेच्या फुडें आमी आहा मिस्टर बोरकार आता तुमकां ते कसलें तरी सेक्शन लायलेलें TCPचें अमेंडमेंट तेन्ना तुमकां एसेंब्लींतलो भायर काडलेलो आनी तशेंच समज तर एक हिंगा जालें ते तुमकां भायर काडपाचें ऑफिसान कित्याक ऑलरेडी 9 जावन तुवें म्हणलें 9 जावन गेले म्हणून समज तर तुका भायर काडपाक हें प्रयत्न केलो तुमी कितें करपाचें पळय जो डेमोक्रेटीक आमकां रायट आसा जेन्ना विधानसभेन बसून आमी पावले आनी विधानसभेन 39A जे अमेंडमेंट म्हणल्यार TCP एक्टान अमेंडमेंट हाडले आनी 39A चेंज ऑफ झोन हे अमेंडमेंट हाडले तेन्नाय आमी प्रोटेस्ट केलो आनी तेन्नाय आमी सांगलें कित्याक वोटींग बसून घेवपाक रायट दिवन आमकां म्हटल्यार वोटींग करूं नाका तुमी इतले म्हणजे जे आमी उबी रावन हे केले तुमचे आयज ते रुलिंगान 33 आमदार आसा आनी आमी ऑपोजिशनान 7 जाण आसा तितून तरी वोटींग जावची एकटो बसून उबो रावल्यार वोटींग घेवपाचो आमकां हक्क आसा रायट आसा मात ते बसून ह्या BJP सरकारान आमकां घेवपाक दिवना आनी ते आपणाची मनमानी करपाक लागले आनी जाय तशें फुडें धुकलेले तेच्या नंतर जेन्ना आमी प्रोटेस्ट केल्या नंतर म्हाका भायर घातलो सगळ्यांक भायर घातले आनी भायर घातल्या नंतर तुम्ही पळयलां आसतलें कितें जालां तें आनी हे जे चेंज ऑफ झोन आसा चेंज ऑफ झोन सारकें खतरनाक आसा डेंजरस आसा गोंयाक लागून आनी गोंयचे जे फुडली उदरगत जावपाची आसा म्हटल्यार अशें उदरगत जावपाक आसा की गोंय काबार करतले असली म्हटल्यार डिस्ट्रक्टीव उदरगत जावपाक आसा आतां उदरगतीच्या नांवान तेंच्यान खूब कितें कितें गुणगान घातलें आनी आयज तुम्ही पळयता आसतलें कोणाची उदरगत जातली गोंयकार बारीक लोकांची आयज व्हडल्या व्हडल्या लोकांची जाता आनी तेकाच लागून जेन्ना आमी हेजो अपोज केलो खंय ना खंय हे खतखते वाडले तापले कित्याक तांकां नाका की कोण अपोज करपाचो म्हटल्यार हांव सामान्य जो एक भुरगो आसा आयज तरणाटो म्हणटा म्हाका कोणी तुमी म्हणटा आयज कालचो भुरगो येयल्लो आसा आयज कालचो पोर येयल्लो आसा जावं कितें म्हणटा तुमी सो तांकां सांगलें की आमी विरोध केल्लो ते जे सांगता तशें आयकोपाक जाय म्हटल्यार आमी जे रेव्होल्युशनरी गोवन्स जे आसा ते केन्नाच फाटीं होवन पळयना आमी फुडें पळयता आमी हक्काचो लढो लडटा आमी कोणाचें अशें तशें उलयना आमी सारकें कितें आसा तेंच सांगता आनी तेज्याच बाबतींत आमी TCP अमेंडमेंट आसा त्या बाबतींत 39A बाबतींत आमी उलयले आनी म्हाका दिसता तो मिनिस्टरूय थंय चावलो मिनिस्टर खूब कितें कितें उलयता पण आमी हेजे फुडें अशेंच उलयतले आतां हांगा येयलो आमी आयज ह्या डिपार्टमेंटान आमी येयले डिपार्टमेंटान बसले डिपार्टमेंटान आमचे जे लेटर्स आसात म्हटल्यार जे व्हडले व्हडले जे असेंब्लीन उलयता पळय आयज डिपार्टमेंट तांचो एक्सपोज जाल्लो आसा हांगांतल्यान तुमी भायर घालतात तितूनच कळटलें लोकांक प्रत्येक कडेन जो आवाज गोंयकारा खातीर काडटा आनी गोंयच्या हिता खातीर काडटा गोंयच्या फुडारा खातीर काडटा गोंयच्या भुरग्यां खातीर काडटा गोंयच्या तरणाट्या खातीर काडटा गोंयच्या जाणट्या खातीर काडटा आनी गोंयच्या फुडल्या पिगे खातीर काडटा ते जो आवाज तुमी दामपाक सोदता आनी तांकां थंय भायर मारपाक सोदता लोक पळयता आनी लोक डिसायड करताले की कशें हांकां कसो धडो शिकोवपाक जाय तो कित्याक प्रत्येक वेळा तुम्ही भायर घालताले पळय तितलो तुमकां हर्ट जातलो हें याद धरा कारण लोक जागृत आसा लोक पळयता अशें समजूं नाका की लोक अशेंच आसा म्हणून तुम्ही पयशे उडया कितले लाखांनी करोडांनी पयशे उडया मात ते इलेक्शना टायमार तुमचे चलपाचें ना कित्याक हो जो विरेश बोरकार आसा आनी RGP आसा पळय ही काळजान गेल्ली आसा आनी काळजान आमी वयतले कारण हे जे जागो आसा पळय हो आमच्या जाणटेल्यांनी पुर्वजांनी आमकां राखून ठेयल्लो पुर्तुगेजा टायमार पासून आमचे स्वतंत्र सैनीक झुजले हे गोंया खातीर आनी आतांय आमी झुजता हेच्या फुडेंय आमी झुजतले आयज दिल्लीच्यान कोणी येता ती दिल्ली सल्तनत घेवन येयल्या पळय BJP आनी आपणाक जाय तशी दादागिरी करूंक सोदता पळय ती आमी सहन करपाची ना तुमी भितूर हडता भितूर हडया हेच्या पयलू पुर्तुगीज जाल्ले तेन्नाय अशेंच भितूर हडताले पिरेजांव म्हणटाले तेन्ना पिरेजांवान हडयताले आनी जाय तशें ते हें करताले मारताले आनी आयज तेंच जाल्लें आसा उडया भितूर कळटलें कोण पुर्तुगीज आसा कोण सालाजार आसा पळय तेंय कळटलें